बोंडवाल तळ्यातल्या जाग्याची टेनंटांनी हो घातपात केला आसुये असो दुबाव कम्युनिदाद, पंचायत आणि आमदारांनी उक्तायला। तसेच हे बाबतीच्यो कागाळी पुलीस स्टेशनात नोंद झाल्या। गेल्या सप्तकात आमदार आणि कम्युनिदादान हायड्रोलॉजिस्टांक घेऊन तळ्याची पळवणी केली, पण ताचो अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात। पोलिसांनी कम्युनिदाद आणि टेनंटाक चौकशीक आपयले, पण फुडली कसली पावलां घेतली हाचेर अजूनही प्रश्नचिन्ह। आता पळय, ऑन द 3rd डिसेंबर आमच्या गांवच्या MLA अलॉंग विथ द सरपंच जेनिफर ओलिवेर आणि आमकां इन्विटेशन आसलें कम्युनिदादीक, आनी थिंगासर एक प्रोफेसर येयलो हायड्रोलॉजिस्ट कितें, आनी तेणें म्हाका कडेन जायते इन्फॉर्मेशन घेतलें, वाल्व कंट्रोल जाता, खंयसान उदीक येता आनी कितें पळय तें, आनी ह्या म्हयन्यान खंयच्या लेवलाचेर पासून उदीक लेवलाचेर आसता पळय तें हांवें ताका दाखयलां। आतां 3rd डिसेंबराचेर थिंगासर आमचे ओल्ड गोवाचे पुलीसूय आसले कितें, आनी थिंगासर क्वेश्चन येयलें की आजून हें जावंक ना म्हणून, थोरो इन्क्वायरी जावंक ना म्हणून। मागीर मॅडमीन सांगलें की आमकां मातशें टायम वयतलो, कित्याक एक पेपराचेर सावन आमी हें कोत्तले म्हणून, तोरो चॅक कोत्तले म्हणून, आनी प्लस मागीर ह्या दिसांनी फेस्त आहा, बोबाव आहा ओल्ड गोवा, मातशें आमी बिजी आहा म्हणून। सो आतां आमचे कडेन कम्युनिदादी कडेन कांयच ना, आतां इंट्रस्ट घेवपाची म्हणटा ते गांवचे MLA आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट। आता पोलीस सांगता कितें आतां सध्या कितें हे बी केला, कोणी चौकशी बिवकशी केला, इंटरोगेशन बी केला अशें बी? ते अजून हांव नोको, पूण आमकां बिफोर 3rd डिसेंबर ओपनंट ते कवलेकर म्हणटा पळय तेंकांय आपयलेले आनी आमी आसले कितें, म्हणटकूच तेका पयलो भितर येयलो, मागीर आमी भितर गेल्या, म्हणटच म्हाका खबर ना तेणी कितें सांगलां पळय तें। विरोधकांनी ह्या कळावाक लागून उदकास्रोत खात्याचेर फार पेटयला। बोंडवल तळें हे वेटलँड म्हूण अधिसूचित जाला, ताची देखरेख करप ही उदकास्रोत खात्याची जबाबदारी, पूण ह्या खात्यान कानार केस ओडल्यात असो आरोप गोंय आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला। खुबश्या जाणांनी पुलिशेंत कागाळी केल्यात खऱ्यो, पूण हाची पाठपुरवण करूंक ना, देखून प्रशासनान बोंडवल तळ्याचेर उदक सोडला असोय आरोप पालेकरान केला। ऐकात। आमचे MLA बाब रुडॉल्फ किंवा जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स थंय गेले, थंय पळोवन आनी दिसून आयलें की उदक सोडलां, वाल्व ओपन केल्लो, ताची चावी कोणा कडेन आसा कितें आसा हे फायंड आवट करपाक वेळ लागना। म्हाका कळना की WRDन अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेंट कित्याक काय फायल करूना। इट इज अ नोटिफायड वेटलँड अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट। पयलो म्हाका दिसता तळें तें आसा की ताका वेटलँड म्हणून तांणी नोटिफाय केल्लें, तेन्ना ते तळे जर नोटिफाय केले आसा ताजो इफेक्ट जर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बांयचेर शेतांचेर जातलो हे सगळें मान्य करता। पंचायतीन मागीर सांजचे उठून सांगलें की आमी वेगळे तरेन कंप्लेंट करतली। हें सगळें जालां आसतना जर WRD कांयच एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता की हे जेन्ना बायोडायवर्सिटी एक्ट जो आसा पळय तो तांणी डस्टबिनान घालपाचो, कारण अर्थ काय ना कायदो करून, कारण ते हांवें लास्ट टायमूय सांगलें, परत एकदां सांगता, ती उदकाची टाकी न्ही जी कोण तरी खाली केली, ते तळें फूल गांवचे तळे फूल गांवांक उदक दिता, फूल शेतांक उदक दिता, अशें आसतना तें उदक कोण तरी खाली केलें आनी गव्हर्मेंट इज टेकिंग इट सो इजिली। इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट। आय थिंक जर हें कांय घडलें ना, हांवें लास्ट टायम सांगलें पुलीस कंप्लेंट करता म्हणटा, इन्स्पेक्शन करना जालें, इन्स्पेक्शन केलें, सगळें जालें, हाजेर इमिजिएटली एक्शन म्हाका दिसता WRDन घेवपाक जाय। हांव फुडल्या विकांत जर सोमार मंगळार पर्यंत जर सरकार कांय करना जाल्यार आय वील टेक एन अपॉइंटमेंट विथ WRD मिनिस्टर, एंड इफ ही कॅनॉट डू एनीथिंग फर्दर आय विल हॅव नो ऑप्शन दॅन टू अप्रोच द ऑनरेबल हायकोर्ट। गिमात शेतां रोवपा खातीर उदकाची पुरवण करपाचे आनी बांयच्या उदकाची पातळी स्थिर दवरपाचे काम हे तळें करता, पूण ह्या भानगडीक लागून शेतांचेर परिणाम जाला आनी बांयचे झरे सुकल्यात। कालापोर आनी शेजारच्या वाठारांतली आर्द्रताय राखून दवरपाचे काम हे तळें करता, पूण ह्या तळ्याचे उदक आतांच आटिल्ल्यान एप्रिल-मे म्हयन्यांत गांवाचेर गंभीर परिणाम जावं येता। आणि एक म्हणटा ते हे उदीक लेवल देंवलेलें, बांयो बियो आटल्यात आनी मे म्हयन्यान कितें जातलें आतां गरमेच्या दिसांनी? आतां लायक आय एम व्हेरी सॅड ऑन दीस मॅटर। हें कोणें पळय केलां पळय तें इट्स अ क्रिमिनल कशें, न्हय म्हणजे मनशांकूच न्हू पूण जानवरांक प्लस बर्ड्स आनी एनिमल्स कितें ऑलरेडी शेतां सुकलीं
हे आमचे व्हडले तोय आहा पळय ते ऑलरेडी सुकले. ते पयले रावंड अबाउट 3 meters उदीक आसताले ते आतां फकत लिबीबोन उदीक आहा. सो दॅट वील इफेक्ट द एनिमल. उदीक पळय जानवरां पळय भोंवता तांकां उदीक आसचें ना, जावं कसलीं जानवरां भोंवता पळय ताका येना. प्लस वॉटर ना म्हणटकूच गोरमी वाडटली. ही आतां तोय फकत नुस्तें मारपाक आनी इरिगेशनाकूच न्हू, तेजे वयल्यान वारो वचून थोडाय जाता गांवांक. कितें बांय सुकतल्यो आनी बांय कालाफुच्योच सुकच्यो ना, इन्क्लुडींग हाफ पार्ट ऑफ मेसेज आनी हाफ पार्ट ऑफ तालिगांव. एका पळय जोरी आहा पळय त्यो दे आर कनेक्टेड विथ बांयो लेवल डावन वयतले. कितें थोडे पळय कोण बिझनेस करता, वॉटर टँकर बांय करता पळय तांकां म्हाका दिसना इन द मंथ ऑफ मार्च, एप्रील, मे उदीक मेवतलें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर कालापोरच्यान समीप नार्वेकार.